सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीची आंकडेवारी प्रमाण गोयच्या बेकारीची आंकडेवारी वाढून 13% पावल्या. बेकारीचो टक्को वाडिल्ल्यान गोवा फॉर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायन सरकाराचेर फोग काडलो. नीती आयोगाचो रिपोर्ट फट म्हणून तुमी न्हय काडलो. व्हडली बॅनरां लावन इव्हेंट घडयले. तुमी कितल्योय फटी मारात, आंकडेवारी खरे तेच सांगता. CMIEचे आंकडेवारी प्रमाण बेकारीचे बाबतींत गोंय देशांत 8वें येता. हे आंकडेवारीचेर आतां तुमी कितें सांगशात अशेंय विजय विचारता. CMIE म्हणल्यार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी ही एक इकॉनॉमिक थिंक टँक. ही महिन्याचे अनएम्प्लॉयमेंट पर्सेंटेज भायर फिगर्स भायर काडटा. 2 डिसेंबराक जे ताणें फिगर काडल्यात म्हणल्यार नोव्हेंबरा खातीर, हातूंत अशें कळटा की गोंयची अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा 13.6% आनी इंडियेची टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट आहा 8.1%. म्हणल्यार वी आर द 8th हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री. आता हे फिगर्स कॅनॉट लाय. आणि एक इकॉनॉमिक थिंक टँक नीती आयोगान जेन्ना फिगर हाडले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगले हे फिगर चुकीचे म्हणून. ताच्या मंत्र्यांनी तेच म्हणले. ते म्हणले म्हणून जायना. आता तुम्ही जॉब फेअर केली, व्हडलो मेगा जॉब फेअर केलो, एक PR इव्हेंट, सगळ्याक बॅनर, गोंयभर बॅनर लायले. बॅनर लायले म्हणून अनएम्प्लॉयमेंट रेट देवना. हो सगळो मेगा जॉब फेअर एक PR इव्हेंट करून पसून वी आर 8th हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री. हे फिगर्स आसा. म्हणटकर हांव मुख्यमंत्र्याक कितलेंच सांगूं सोदता, यू स्टँड एक्सपोज्ड नंबर 1. आनी दुसरें, PR इव्हेंट केले आनी फोटो मारले आनी सगळ्याक बॅनर मारले म्हणून पॉलिसीज जायनात. This is not a substitute for पॉलिसी मेकिंग. बऱ्यो पॉलिसी हाडात, गोंयकारांक प्राधान्य दियात. ज्यो IPP इंडस्ट्रीज एलाव करतात तातूंत गोंयकारांकूच जॉब मेळूंक जाय हे कायदे हाडात. हे हाडटकूच अनएम्प्लॉयमेंट रेट देंवतली. फक्त कोणाची परमिशनां कितें घेवन परमिशनां दिली आनी मागीर जॉब फेअर केले आनी लोकांक पिशे केले म्हणून लोक पिशे जायना. फिगर्स आर एक्सपोजिंग यू. Figures are showing that the government is failing when it comes to employment. आणि गव्हर्नमेंटाच्यो प्रायोरिटी भलत्योच आहा. हे आज पडते सिद्ध जाता आनी गोंयची जनता ही सगळी पळयता.